नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परवामणकर। समेस्त गोंयकारांक गोंय क्रांती दिसाची उर्बेभरीत परबी दीत टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांचेर नजर मारूया हेडलायन्साचेर। चलात उठात जागे जायात, गोंय हरीत ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर सगळे मेळोन क्रांती ज्योत पेटोवया। विकसीत भारत 2047 बरोबर विकसीत गोवा 2037 करपाक सगळे वावरुयात। क्रांती दिसा कार्यावळीत मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताची घोशणा। आसोळेच्या दोतर जुलियांव मिनेझीस हांच्या घरांतल्यान पेटिल्ली क्रांती ज्योत। क्रांती दिसा पयलीं खंय दोतोर लोहियान पणजे घेतिल्ली सभा। गोंयभर मनायलो 49वो गोंय क्रांती दीस। मंत्री रवी नायक, मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी आमदार दिगंबर कामती सयत हेर फुडाऱ्यांनी हुतात्मा स्मारकाक ओपली आर्गां। स्वतंत्र झुजाऱ्यांनी सपनांत पळयल्ले गोंय उरूंक ना। गोंयांत खून, बलात्कार, चोरयो वाडटा। कायदो सुवेवस्थेचे बारा बेरेस्तार। उदरगतीच्या नांवान चल्ला भ्रष्टाचार। गोंय बनाना रिपब्लिकेच्या दिकेन। क्रांती दिसा युरी आलेमावाची सरकाराचेर टिका। प्रतापनगर धारबांदोडा चलयेचो खून फिल्मी स्टायलीन। चारित्राच्या दुबावावयल्यान प्रियकरान काडलो मोगिकेचो कांटो। दुबावितान दिली जवानी। दुबाविताक सुनयल्या 7 दिसाची पुलीस बंदखण। कोरगांव पंचायतीच्या सरपंच निवडी खातीर पंचायत संचालनालय दिता तारीख पे तारीख। 7 जुलयाक सरपंचाची निवड जायना जाल्यार देंवतले रस्त्यार कोरगांव पंचायत मंडळाची शिटकावणी। आनी आतां खबरो विस्तारात। चलात उठात जागे जायात, गोंय हरीत ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर सगळे मेळोन परत क्रांती ज्योत पेटोवया। विकसीत भारत 2047 सपन पुराय करता आसतनाच विकसीत गोंय 2037 करपाक सगळे वावरुया। क्रांती दिसा ह्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत उलयले। खरें म्हणजे आयच्या भुरग्यांक गोंयचो इतिहास खबर आसप गरजेचो आसा। ज्या राज्याचो इतिहास जी भुरगीं जाणटा तांचो फुडार आनी तेचें भविश्य हेंय खूब बरें आसता। म्हणून तर 19 डिसेंबर आसतलो, 18 जून आसतलो, अशे वेगवेगळे दिन आमी सदोदीत मनयता। ज्या निमित्तान म्हणजे परत एकदां ह्या इतिहासाची उजळणी जावची आनी लोकांच्या समोर ह्या इतिहासाक याद दवरपा खातीर आमी सगळे जाण म्हणजे तयार आसचे। 451 वर्साच्या जुलमी राजवटींतल्यान आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा की जी जुलमी राजवट गोंयच्या कितल्याशाच लोकांनी सोंसली आनी तेन्ना जो उलो मारिल्लो की सगळ्या जाणांनी एक जावपाची गरज आसा। हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक हे सगळे जाण एक जावन ह्या पोर्तुगीज जुलमी राजवटीच्या विरोधात लढपाची गरज आसा आनी तीच तर तेन्ना सगळ्या जाणांनी एक जावन खरें ह्या स्वातंत्र्य लढ्याक सुरवात केली म्हणून हे पॉसिबल जालें। आयज ह्या क्रांती दिनाच्या दिसा तेन्ना क्रांतीची ज्योत पेटयली गोंय मुक्त करपा खातीर। आज क्रांतीची ज्योत पेटोवपाक जाय। गोंय हे हरीत क्लीन आनी ग्रीन दवरपा खातीर आमकां ही ज्योत पेटोवपाची गरज आसा। तांच्यांनी नेमको म्हणजे तांच्यांनी जे बोट दवरलें की गोंय जर आमी नितळ दवरलें, गोंय जर आमी स्वच्छ दवरलें जाल्यार गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट हे आनीकूय मोठ्या प्रमाणात वाडटले। गोंयचें नांव आज ग्लोबली आमी पळयता, बट तें आनीकूय बी तशाच पद्दतीन दवरपा खातीर हो फक्त सरकाराचेंच काम न्ही तर प्रत्येकाचें कर्तव्य आसा। म्हणून तेन्ना स्वातंत्र्य सैनिकांनी दिल्लो त्याग हो आमी विसरून उपयोग ना। आमचें सातत्यान बारीकशें कॉन्ट्रिब्युशन ह्या गोंया खातीर ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर आमी वावुरतले। हें जें आसा पळय न्ही हाजो ह्या स्वातंत्र्याचो दुरुपयोग आमी करचे ना। तांच्यांनी जें म्हटल्यार आमी सातत्यान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन दवरपा खातीर, क्रायम डिटेक्शन करपा खातीर गोंय राज्य हें सातत्यान एक नंबराचेर आसा। पण हें सगळें करता आसतना लोकांनी थोडेशें शिस्तीचें जर पालन करीत जाल्यार आमी सगळ्या बाबतींत एक नंबर जावपा खातीर आमी सदोदीत फुडें आसतले। आमी गोंयची म्हणजे GDP पळयता, पर कॅपिटल इन्कम पळयता, बाकीच्या देशाच्या बाबतींत आमी बाकीच्या राज्याच्या बाबतींत आमी एक नंबराचेर आसा। आनी इतर सगळ्या गोष्टीच्या बाबतींत आनी विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करता आसतना विकसीत गोवा 2037 हे स्वप्न साकार करपा खातीर खरी साथ जाय ती पुराय नागरिकांची। हांव आयच्या ह्या क्रांती दिनाच्या दिसा समेस्त माझ्या गोंयकारां कडेन मागता की चलात उठात
परत एकदा जाग्यात आयात आणि विकसीत गोवा 2037 पर्यंत आमकां हे गोंय विकसीत राज्य म्हणून हाडपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव आपल्या पर्यंत जरी तुमी केलो आसत जाल्यार आमकां चड उशीर लागचो ना. गोंय मुक्तीच्या क्रांतीक 79 वर्सां पुराय जालेली आसा आनी आमी क्रांतीच्या 80व्या वर्सात पांय दवरतात. हो येदो व्हडलो प्रवास करप शक्य जालो तो त्या 18 जुनाक घडिल्ल्या क्रांतीक लागून. 18 जुनाच्या क्रांतीन गोंयभर मुक्तीची चळवळ घटमूट केली आनी गोंयच्या मुक्तीचो प्रवास सोंपो केलो. गोंय क्रांती दीस म्हटलो काय दोळ्या सामकार येता ते मडगांवचे लोहिया मैदान. पूण खरेपणी आसोळेच्या दोतोर जुलियांव मिनेझीस हांच्या घरांतल्यान ही क्रांतीची ज्योत पेटयल्ली. पूण मडगांवच्या सभे पयलीं लोहिया खंय पणजे आयिल्ले. पळयात खासा रिपोर्ट. क्रांती दीस म्हटलो काय दोळ्या सामकार येता ते मडगांवचे लोहिया मैदान. पूण खरेपणी असोळणेच्या दोतोर जुलियांव मिनेझीस हांच्या घरांतल्यान क्रांतीची ज्योत पेटिल्ली. दोतोर राम मनोहर लोहिया आनी दोतोर जुलियांव मिनेझीस जर्मनी शिकताले. राम मनोहर लोहिया बर्लिन विद्यापीठात PhD करताले जाल्यार दोतोर जुलियांव मिनेझीस मेडिकलाचें शिक्षण घेताले. शिक्षणा खातीर एकाच विद्यापीठात आशिल्ल्यान दोगांयची बरी वळख आशिल्ली. दोतोर राम मनोहर लोहिया कांय वेळ सुशेग घेवपा खातीर असोळण्या दोतोर जुलियांव मिनेझीस हांच्या घरा आयिल्ले. 18 जुनाचे क्रांती पयलीं असोळणेच्या दोतोर जुलियांव मिनेझीस हांच्या घरान तांच्यो बसका जाताल्यो. ह्या बसकांतल्यानूच गोंयच्या क्रांतीचो फुडार निश्चित जालो. पूण लोहिया गोंया आयल्यात ही खबर वाऱ्यार गेल्ल्या कारणान तांकां जुलियांव मिनेझीस हांचें घर सोडचें पडलें. गोंयांत सालारजारशाही आशिल्ल्या कारणान राम मनोहर लोहिया आनी दोतोर जुलियांव मिनेझीस हांकां गोंयांत केन्नाय अटक जावपाची शक्यताय आशिल्ली. ताकाच लागून लोहिया कांय दीस मडगांवां रावले. उपरांत ते पणजे आयिल्ले खंय. दोतोर लोहियान पणजे कांय सभा घेवन लोकांच्या मनांत क्रांतीची ज्योत पेटयिल्ल्याचें आयकपाक येता. गोंय क्रांती दिसा निमतान केपें कॉलेजीच्या इतिहास विभागाच्यो मुखेली दोतोर सुशिला मेंडीस कितें सांगता तें आयकात. जेन्ना लोहिया आनीक जुलियांव मिनेझीस VT स्टेशनारच्यान गोंया आयले तेन्ना म्हजो आवय आनी बापूय तेमकां सोडपा म्हणून स्टेशनार गेल्ले आनी बाकीचेय गेल्ले. म्हणटकूच कितें तरी गोंयांक घडटलें अशी आशा आशिल्ली. आनीक लोक म्हणटात की तो रेस्ट घेवपा आयल्लो तें खरें. पूण लोहिया जसलो मनीस तो बेश्टो रेस्ट घेवपी मनीस न्ही. आनी जुलियांवूय चळवळींक सामको पिकल्ड आशिल्लो. बरयतालो, खूब काम केलां तेणें. जेन्ना तो हांगा आयलो 10 तारखेर 10 तारखेंतल्यान 18 तारखेर मेरेन खूब प्रेपरेटरी ग्रावंड जालो. आनीक 10 तारखेर जेन्ना तो हांगा आयलो रोकोजीन आल्मेद म्हणून आमचो शेजारी तो सगल्यांक वसंत कारेक आनीक दियोनीज रिबेरो आनीक पुरुषोत्तम काकोडकर बाकीचे सगळे एवाग्रो जॉर्ज तेमकां पोस्ट कार्डा वयल्यान नाजाल्यार तोंडांतल्यान सांगताले. आनी न्यूज पेपरांतल्यान एवाग्रो जॉर्ज आमकां न्यूज पेपरांतल्यान एडवर्टायज बरयले की लोहिया आयला तुमी हांगा येवन मेळचें म्हणून. मागीर तेमची हांगा मिटींग हे घरांक मिटींग्यो जाताल्यो. मागीर जेन्ना आवाज म्हणजे सगल्यांक कळून आयलें की तो हांगा आसा म्हणून तेन्ना तेमकां भायर सरचें पडलें. मुर्मगांव गेले, मडगांव रावले, पणजे गेले कित्याक हांगा रावल्यार अरेस्ट जाता आशिल्ले. राम मनोहर लोहिया बर्लिन युनिवर्सिटी PhD करतालो. ताची PhD सॉल्ट एंड सत्याग्रहा आनी ते तेणें सबमीट करून ताका डॉक्टरेट मेळ्ळी बर्लिन युनिवर्सिटी. आनी जुलियांव मिनेझीस बर्लिन युनिवर्सिटींत MBBS मेडिकल डॉक्टर जातालो. सो तेन्नाच्यान तेमची ओळख आनी तेन्नाच्यान ते दोगूय पॉलिटिसायज आशिल्ले. जिनिवा वचोन एसेंब्लींक तेमी एगेन्स्ट द महाराजा ऑफ बिजापूर दे हॅड थ्रोन पॅम्फलेट्स फ्रॉम द गॅलरी सेईंग दॅट द राजा इज सायडींग विथ द ब्रिटीश. So they whistled. So that little bit revolutionary spirit was there from childhood, from their students period. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंय पोर्तुगीज राजवटींतल्यान मुक्त करपा खातीर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तशेंच हेर स्वतंत्र सैनिकांचो हात आसा अशें कृषी मंत्री रवी नायक हाणें फोंडा क्रांती मैदानाचेर हुतात्मा स्मारकाक आर्गां ओंपल्या उपरांत म्हटलें.
जाल्यार इतिहासीक थळां सांबाळपा खातीर सरकार बेगीनूच एक खाशेली समिती स्थापन करतले. नव्या दायज धोरणांतल्यान 100 वर्सां परस कमी आशिल्लीं कागदपत्रां आनी दायजांचें संवर्धन करतले अशें मडगांवां लोहिया मैदानाचेर हुतात्मा स्मारकाक आर्गां ओंपल्या उपरांत पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयले. आम्ही त्यांना रामानं लोहिया आणि बाकी मागील सैनिक आम्ही ते मिसळून शिकना कारण तांकां आमची गोंय जे सोडून जालें की आमची पोर्चुगीज राजवटी आशिल्ले 450 वर्सां आमी गुलामी आशिल्ले तेंच्या आनी तितून जर मुक्त जाले नंतर आयज आमचो देश फुगयता आयज आमच्या देशाची प्रगती जाता आनी आयज सगळे वयतले आमच्या देशाक गोंयक वेवस्थीत करपाची आमी आमचे लोक एक कांयच शिक्षण आशिल्लें स्कूल नाशिल्ली एक स्कूल फक्त आसतालें पोर्चुगीज पण आयज आमचे दुसरे प्रायमरी शाळा जावं हायर सेकंडरी बाकीची कॉलेजी सगळे तरेचें शिक्षण आमी तेन्ना आमकां आमच्या लोकांक मेळ्ळें म्हण आमी हे स्वतंत्र सैनिकाच्या हेचे त्यागाचेर आमकां मेळ्ळें आसा आनी तेकाच लागून आमची आयज आमची भुरगीं शिकता पावली. जो ह्या राज्या जाग्यार डिस्प्यूट जावपाची शक्यता आसा जर तांची फामील जर मुखार आयली आनी तांणी कितें करपाक मागलें जर जायत इमिडिएटली करतले अदरवायज आमी आमची एक कमिटी ही नॉमिनेट करतले आनी तांचो अहवाल घेवन तांचे कडेन जे कोणी स्टेक होल्डर आसा तांचे कडेन उलोवन सरकारा मार्फत कितें आमकां प्रिजर्व करपाक जाय कन्जर्व करपाक जाय सगळ्यो आमचे हिस्टोरीक मुवमेंट्स जाल्ल्यो सगळ्यो जाहीर करपाक जाय पूण विदावट एंट्रींग इनटू एनी डिस्प्यूट कशी बरे तरेन सॉल्व जातात आनी तातूंतल्यान मार्क काडपा खातीर एक समिती नेमता. मोर देन 100 इयर्स एज इट इज ती आमच्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान येता ती आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान कवर जायना म्हणून आमी हेरिटेज पॉलिसीन भितर हें घेतलें लेस देन 100 इयर्स कितें जे पळय इम्पॉर्टंट इतिहासीक दस्तऐवज आसा ते टेंजिबल इनटेंजिबल हेरिटेज पॉलिसी म्हणटात आमचे फोक डान्सीस आसतले जावं बाकीचे जे आमचे पारंपारीक घेवन आयिल्ले ताचेंय जतन करपाचें आनी आमचे जे स्थळां आसात ताचोय करपाचो आनी तातूंत भितर स्टेक होल्डराक कॉन्फिडन्सान घेवन स्टेक होल्डराक विन विन सिच्युएशन करून करतले. गोंयच्या स्वातंत्र्य संघर्शाचो एक प्रेरणादायी दीस म्हणून आयज गोंयची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांनी स्वप्नांत पळयल्ले गोंय उरूंक ना. गोंयांत खून बलात्कार चोरयो सारकिल्ले गुन्यांव दिसान दीस वाडत आसा. कायदो आनी सुवेवस्थेचे 12 बेरेस्तार जाल्यात. उदरगतीच्या नांवान भ्रश्टाचाराचें राजकारण चल्लां. गोंय ल्हवू ल्हवू बनाना रिपब्लिकेच्या दिकेन वचपाक लागला अशी सणसणीत टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केली. गोंय क्रांती दीस कार्यावळीत हुतात्म्यांक आर्गां ओंपल्या उपरांत ते उलयताले. If you look with the number of crimes in the first place, daily there is a murder, a rape, robberies, fights, gundagiri. This was never happening in the last so many years. You remove the record. The detection rate of crimes. What about the prevention? Why can't the government prevent it? What happens to our we've got the worst ranking with regards to implementation of policies and several things. So Goa is basically turning into a Goa Republic. The CM has a right to say what is it, but the reality is that Goa is turning into a absolutely banana republic. And मुखार गोंयकाराचो फुडार कितें हो सरकारा अंडर म्हाका दिसता इज अ big question mark.
धारबांदोडा तरणाट्या चलयेचो खून केल्ल्या प्रकरणात आनीक एक म्हत्वाची बातमी उक्ताडार आयल्या. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण आपल्या मोगिकेचो आनीक कोणा वांगडा प्रेमसंबंध आसूये ह्या दुबावयल्यान प्रियकारान तिच्या मोगिकेक फिरपाक व्हरपाच्या निमतान बंगळुरूच्यान गोंयांत हाडले आनी तिचो कांटो काडलो. ही सिने स्टायल घडणूक प्रतापनगर धारबांदोडा ह्या वाठारांत घडली. नेमको ताणें हो प्रकरण खुनाचो कसो केलो पळयात खासा कारण. प्रतापनगर धारबांदोडात जंगलात एके चलयेचो गळो चिरून खून केल्ल्या प्रकरणाचो फोंडे पुलिसांनी रोखडोच 24 वरांत छडो लायलो. मोगात तयार जाल्लो दुरावो आनी मोगिकेच्या चरित्र्याच्या दुबावा वयल्यान प्रियकरान मोगिकेचो खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयले. पोलिसांनी ह्या प्रकरणात दुबावीत संजय केविन एम हाका कर्नाटकांतल्या हुबळी वाठारांतल्यान अटक केली. असो काडलो प्रियकरान मोगिकेचो कांटो. संजय आनी रोशनी हांचे फाटले 5 वर्सां सावन प्रेम संबंद आशिल्ले. मात रोशनी सगळ्या वांगडा मेकळेपणान वागत आशिल्ल्यान तिचे अशें वागप संजयाक आवडनाशिल्लें. रोशनीच्या आनी कोणा वांगडा संबंद आसपाक शकता असो दुबाव संजयाच्या मनात आशिल्लो. ह्याच दुबावा वयल्यान संजयान रोशनीक फिरपाक या म्हूण सांगून बंगळुरांतल्यान ताका पयलीं हुबळी घेवन आयलो. रोशनीक कसलो संशय येवंक जायना म्हूण एक दीस ती दोगांय जाणां हुबळी वाठारांत भोंवली. उपरांत दुसऱ्या दिसा ती आंतरराज्य बसीन दोगांय गोंयांत येवपाक भायर सरली. मात बसींत दोगांय मदीं वाद सुरू जालो. ताचो त्रास हेर प्रवाशांक जावपाक लागलो. निमणे ती बस धारबांदोडा वाठारांत पावले उपरांत कंडक्टरान ते दोगांयक बशींतल्यान सकयल देंवयली. त्या वेळार रात आशिल्ली. संजयान रोशनीक दाट जंगलांत व्हरून ताचो कांटो काडलो. रोशनीचो कांटो काडचो म्हूण संजयान सगळी तयारी पयलीं केली. ताचे कडेन सुरी आनी हेर हत्यारां आशिल्लीं. खून जाले उपरांत संजयान घडणूक थळावेल्यान पळ काडली. मात खुनी कितलो शातूर आसूं तो घडणूक थळार पुरावे सांडून वतात. तशेंच संजयान घडणूक थळार बशीची तिकीट पिंजून उडयल्ली पुलिसांक सांपडली. ती तिकीट पुलिसांनी जोडले उपरांत तांकां ह्या खुनाचे धागेदोरे सांपडले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वाजे शिरोडेचे समीक्षा नायक हिचे मोडिल्ल्या घराची समाज वावरपी शिवप्रसाद शिरोडकरान दुरुस्ती करून दिली आणि गोमंतक टीव्हीन ह्या विशीं प्रसारीत केल्ले वृत्ताची कितल्याशाच जाणांनी दखल घेतली. पळयात. वाजे शिरोडेची समीक्षा नायक हे बायलेची परिस्थिती सामकी बिकट आशिल्ली. तिचे घराचेर झाड पडून पत्रे फुटिल्ली. आदाराची मागणी करपी तिचे वृत्त गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ले. ताची दखल शिरोडेचे समाज वावरपी शिवप्रसाद शिरोडकरान घेतली. तिचे घराची दुरुस्ती करून दिली. समीक्षा हे बायलेन शिवप्रसादाचे उपकार मानले. तशेंच गोमंतक टीव्हीन हे वृत्त प्रसारीत केल्ले खातीर शिवप्रसादान गोमंतक टीव्हीचेय उपकार मानले. ताची तुगेले मोडलेले आशिल्ले कोणी रिपेर करून दिले? शिवप्रसाद शिरोडकर तेणे करून दिले. तेणे करून दिले. म्हाका बेलान खूब आदार केलो ताजे आनी म्हाका बेलाको ताणें हें केलें मातशें करचें म्हणून म्हाका खूब त्रासां पडिल्ले. आतां बरें दिसता तुका? आतां सगळें म्हाका प्लास्टीक जालें म्हणजे रातची तूं आतां बरी न्हिदता मागीर? न्हिदता. म्हाका न्हीद पडूंक नासली. सो गळटा म्हणून तूं छत्री घेवन घरान भोंवताली, आतां भोंवता? म्हाका भंय दिसताली हेवटेन वचपाक. आतां छप्पर जाल्यार बरें जालें. हय म्हाका खूब तेजें हें आसा. पॉलिटिक्सा खातीर करुना, हें हांवें मनीसपणा खातीर केलां. म्हाका ती पळय सत्री घेवन भोंवली पळय हांगा, म्हाका खूब वायट दिसलें. ती एकटीच रावता हांगा आनी एक म्हाका इतलें सॅटिस्फॅक्शन जालां आयज की ह्या घरान आतां एक थेंबू पडना. पडटा काय भायलो पावसाचो? चकाचक केलें, फूल हें चेंज केलें, भितरले पत्रे चेंज केले, सगळे चेंज करून आमी हाडून तिका बरे पत्रे घातल्या सारके आनी फीट केलां. हे घराकडे आनी कांयच जावपा ना. आनी तिका सांगलां केन्नाय कितें आसल्यार आमी आसा, कोण ना तांकां आमी आसा, देव आसा, कांय भिवपाची कांय गरज ना. आसा सगळें सारकें आसा मगे. आनी तिका हेंय सांगलां हांवें, ती 70 वर्सां तिका हें आसा, केन्नाय गरज पडली आमगेली एम्बुलन्स बीन वापर, तिका हाडून पावून हें करतले. तुमी एम्बुलन्स दवरलेली आसा पयलीं? एनी टायम सामक्यो एम्बुलन्स दवरले आमी हांगा. फूल शिरोड्याच्या लोकांक आमी एम्बुलन्स दवरल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी. कोणें वापरपाची आमचे पयर हांगा कारवार सुद्दां वचून आयल्या फ्री ऑफ कॉस्ट. कारवार व्हरून पेशंटां व्हरून आयल्या. जीएमसीन वता, चालू आसता आमचे एम्बुलन्स. सो ह्या घराची स्थिती जी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडली आनी एक दाखयलें, रिपोर्ट केलें स्वप्नेशान, ताजेर हांव सामको हें जालें, वायट दिसलें म्हाका. आनी ताजे खातीर तें हांवें करपा पावलो. म्हाका गोमंतक टीव्ही आनी तांचे सगळे स्टाफ आसा तांकां थँक्यू म्हणून दिसता, कित्याक तांच्यान एक ट्रूथ हाडलें आनी विथ दॅट ट्रूथ आमी तें सगळें बरे भशेन रिजॉल्व केलें. हांगसरल्या समीक्षा नायक हिचे घराचे जी स्थिती जाल्ली ती गोमंतक टीव्हीन गेल्ल्या आयताराक उजेडात हाडलेली
आणि त्याची ती दखल सोशल वर्कर, स्थानिक सोशल वर्कर जो शिवप्रसाद शिरोडकर हेणी दखल घेवन हांगा तिचे घराची रिपेरींग फूल करून दिल्लें आसा. सद्याक तेणें आनी सपोर्टूय तिका केल्लो आसा आनी ज्या ज्या वेळार तिका गरज पडटली हॉस्पिटलान वचपाक किंवा आनी ट्रिटमेंट घेवपाक तेन्ना तिका आपूण एम्ब्युलन्स उपलब्ध करून दिवपाचें आश्वासन तेणें दिल्लें आहा. समाजसेवक शिवप्रसाद शिरोडकर हेणी घराची आपली दुरुस्ती केल्ले बद्दल समीक्षा नायक हेणी आपल्या एक समाधान व्यक्त केला. तशेंच ताका एक बरे आशिर्वादूय दिल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. अहमदाबादात एअर इंडिया विमान अपघाताचे प्रकरण ताजें आसतनाच गोंयानूय काळजी पिळवटून उडोवपी एक घडणूक घडली. मोपा विमानतळा वयल्यान उड्डाण करतकीच इंडिगोच्या विमानाचो तोल गेलो. विमान सकयल येवपाक लागलें. पायलटान योग्य खबरदारी घेत विमान नियंत्रणात हाडलें, पूण लखनौ पावो मेरेन प्रवाशांनी जीव मुठीत धरून हो प्रवास केलो. अहमदाबाद शारान एअर इंडिया विमान अपघाताचे प्रकरण ताजे आसतनाच गोंयानूय काळीज पिळवटान उडोवपी घडणूक घडली. ताचें जालें अशें मोपा विमानतळा वयल्यान उड्डाण करतकीर इंडिगोच्या विमानाचो तोल गेलो. पायलटान योग्य खबरदारी घेत विमान नियंत्रणात हाडलें, पूण लखनौ मेरेन प्रवाशांनी जीव मुठीत धरून प्रवास केलो. गोंयच्यान इंडिगो कंपनीचे 6E6811 ह्या विमानान सोमारा दनपारा लखनौ वचपाक उड्डाण केल्लें. उड्डाण केल्या उपरांत कांय वेळान विमानाचो तोल जावन ते सकयल येवपाक लागिल्ले. विमान सकयल येवपाक लागिल्ल्यान विमानांतले प्रवाशी जिवाच्या आकांतान आड्ड्यो मारपाक लागिल्ले, पूण पायलटान योग्य खबरदारी घेवन विमान नियंत्रीत करून ते सुरक्षीतपणान लखनौच्या विमानतळाचेर देंवयले. ह्या विमान प्रवासातलो थरारक अनुभव प्रवासी जॉली खान हांणी सोशल मीडियाच्या माध्यमांतल्यान मांडला. ऐकात तिचे म्हणणे. 2.25 घंटे की भयानक फ्लाइट के बाद अब हम लखनऊ ऊपर वाले की दया दृष्टि से लैंड कर चुके हैं. लेकिन आपको ये बता दूं कि जब ये जो फ्लाइट है 6C6811 ये गोवा से लखनऊ डायरेक्ट फ्लाइट है और ये 2.25 घंटे की फ़्लाइट है. लेकिन जैसे ही ये फ़्लाइट टेक ऑफ करी, ये पूरे की पूरी फ़्लाइट ऊपर से नीचे अपसाइड डाउन आ गई. शायद ये वो महसूस कर सकते थे जो एयर इंडिया अहमदाबाद में क्रैश हुई है, उसके पैसेंजर्स महसूस कर सकते थे. आज हमने वही मौत का मंजर महसूस किया. अब देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे कितने सारे पैसेंजर्स हैं जो कि सब टेरिफाइड हैं और सब के सब इसी उम्मीद में थे कि किसी तरीके से घर पहुंच जाए. आखिर क्या ये मैनुअल ग्लिच था, क्या ये टेक्निकल ग्लिच था, क्यों नहीं कोई अनाउंसमेंट किया गया फ्लाइट में कि क्या वजह थी? क्योंकि वो जो टर्बुलेंस वेदर टर्बुलेंस बता रहे थे वो वेदर टर्बुलेंस नहीं था. इसमें कैप्टन बसंत, फर्स्ट ऑफिसर मोहसिन अनवर, इनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए और इनसे ये पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह थी जो फ्लाइट इतनी बुरी तरीके से टेक ऑफ करने के बाद एकदम से नीचे आती है और भयानक टर्बुलेंस होता है. वो जो शर था वो शायद ऐसा शर भी हो सकता था कि शायद आज हम आपके बीच ना होते. इस पूरी की पूरी इंडिगो फ्लाइट में 172 पैसेंजर्स हैं और आप देख सकते हैं हर किसी को बस यही है. ये कोई बहुत अच्छी फ्लाइट किसी के लिए नहीं रही, क्योंकि ये जो 2.25 घंटे ना लोग सिर्फ भगवान से, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते रहे कि किसी तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचें. मेरा एविएशन मिनिस्ट्री से ये अनुरोध है, पीएमओ ऑफिस से अनुरोध है और ख़ास तौर से केंद्र सरकार से ये अनुरोध है कि आखिरकार इसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए. और ये जो कैप्टन बसंत हैं और फर्स्ट ऑफिसर मोहसिन अनवर हैं, इनसे पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या हुआ था. फ़िलहाल हम लोग सेफली लैंड कर गए हैं, लेकिन अभी भी सबकी सांसें अटकी हुई हैं. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोयचे पुलीस महानिरीक्षक म्हणून IPS केशव राम चौरासिया हांची नेमणूक जाल्ली आसा. तशेंच तांकां कोलवाळ बंदखणीचो महानिरीक्षक म्हणून ताबो दिलेलो आसा. गोंय सरकारान ह्या विशीं मंगळारा आदेश जारी केलो. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान हेणी आयज एक ऑर्डर काडलेली आसा आनी ह्या ऑर्डरीन गोंयांक नवो IGP दिल्लो आसा. पयलीं जो IGP आशिल्लो तो ओमवीर सिंग बिश्नोय हो जो IGP आशिल्लो तो फाटल्या म्हयन्यान म्हणजे मे म्हयन्यान गोंयच्यान तेजी ट्रान्सफर केल्ली आनी मे म्हयन्याचे 30 तारखेक तेणें लास्ट ड्युटी गोंया खातीर सर्व केल्ली. आतां जो गोंयांत नवो IGP येयला तेजें नांव आसा केशव राम चौरसिया. हो जो IGP आसा तो IGP म्हणजे इन्स्पेक्टर ऑफ
ऑफ जनरल पुलीस तशेंच इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल प्रिझन हे जे दोन्ही जे चार्ज आसात ते केशवराम चौरसियाक दिल्ले आसात. सो ही आयची म्हत्वाची बातमी म्हणजे केशवराम चौरसिया जो आसा तो गोंयचो आयच्यान IGP असो अपॉयंट केल्लो आसा. केशवराम चौरसिया हो इन्स्पेक्टर जनरल पुलीस तसोच इन्स्पेक्टर जनरल प्रिझन हे दोन्ही चार्ज आसात ते ताका दिल्ले आसात. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकर सयत हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. जमीन घोटाळ्याची एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. आता राजधानी पणजेत सरकारी जमीन परस्पर कब्जो करपाचें प्रकरण उक्ताडार आयला. हो एक व्हडलो घोटाळो असून ह्या प्रकरणात FIR दाखल करपाचो आदेश मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान दिला. पाट्यार EDCचे प्लॉट आशिल्ले. तातूंतलो 25 नंबर प्लॉट परस्पर आपल्या नांवार करून कांय जाणांनी रहिवाशी बिल्डिंग बांदपाक घेतिल्ली. सरकारी प्लॉट आपल्या नांवार करपूच म्हळ्यार व्हडलो घोटाळो जावन आसा. ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्या सगळ्यांचेर FIR नोंद करपाचो आदेश सत्र न्यायालयान दिला, अशें याचिकादार काशीनाथ शेटये सांगता. कांय जाणांनी जाल्यार प्लॉट भाड्याक घेवन ते विकले. हो व्हडलो घोटाळो आशिल्ल्याचें काशीनाथ सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. एक 2 ऑर्डरी लास्ट सोमारा दीस ऑर्डर पास जाल्ले. आमी FIR मागलेले. आमी सगळ्यांनी मेळून 9 जाणांनी आनी 6 जाणांनी 9 जाणांनी मागलेले ते हेजेर मागलेले की EDCन ते पाट्यार 43 प्लॉट्स आशिल्ले. तेतून त्या प्लॉट्स तांणी ऑप्शन करपा जाय आशिल्ले आनी गव्हर्मेंट हाका आशिल्ले. ऑप्शन करून तुवें ते प्लॉट तुका यूज करपाचे आनी तेजो धंदो करून इफ यू वर डुईंग दॅट वे देन तुवें 50% अमावंट तो EDCक दिवंक जाय. तसो लॉस. आनी एक 25 नंबर प्लॉट आशिल्लो. तो 25 नंबर प्लॉट SBIक आशिल्लो. तो AB करून तांणी लोकांनी ते लिगल असिस्टंट आशिल्ले कोण तरी थंय एडवोकेट तिणें आनी कोण प्रेसवाल्याची बायल आशिल्ली शी वॉज अ रिकवरी एजंट हेणी सगळ्यांनी मेळून तो प्लॉट आपल्या नांवार केलो आनी थंय आपल्याक लागून फ्लॅट बांदताले वीच इज इम्पॉसिबल. तोय तांणी हें करपा जाय आशिल्लो आनी बोर्ड डज नॉट हॅव एनी हे टू ग्रांट सच अ हे. सो ते सगळ्यांक हें करपाचें आनी तो प्लॉट आपल्या नांवार करून आपल्याक घरा बांदपाक ऑफिशियली यू कॅन बिल्ड. रेजिडेन्शियल तुवें स्वताक लागून तो फ्लॅट घेवन थंय करपा. इट कम्स अंडर करप्शन दॅट इज ऑल्सो नेपळ्यो आनी तेतून निर्जा बीन कितल्योश्योच हेज्यो केसीस आहा. सो आमी ते हें करून तांणी आज हांव मागीर इट वॉज फर्स्ट डिसमीस बाय द स्पेशल जज ऑफ हे. देन इट वेंट टू द हायकोर्ट अलाउड इट. देन इट केम डावन आनी आतां परती ऑर्डर पास केल्या की तांचे सगळ्यांचेर ते प्लॉटांचेर बीन FIR पास करप. वयल्यान ओपन स्पेस आशिल्लो पळय ते पॉलिटिशियन्स इनवॉल्व आहा ते कोण ते सोदूंक जाय. तांणी 7.5% हॉटेलाक बीन वाडोवन दिल्या आनी कितें कितें थंय हें केलें ट्रान्सफर केल्या आनी रजिस्ट्रार हांकां सगळ्यांक आतां तातूंत इनवॉल्व कर. पयलीं तूं हें कर FIR आनी आमी अननोन लोकांचेर करतले आनी तांकां सगळ्यांक हाडटले. हें करपाक एक आमकां एकूच हो प्लॉट पळय आख्खे प्रत्येकाक चान्स दिवपाक जाय आशिल्लो. हें आतां लिगल असिस्टंट आदोगाद बीन हांवें खावपा लागले प्लॉट हेतून कामाक आसता ते EDCचे लिगल असिस्टंट कितें उरलें. अरे सगळ्यांक दिया मरे गरिबांक दिया. हे आपल्याक तांकां रेजिडेंट दिवपा येना. EDC कित्याक केलें 5 रुपया कम्युनिदादा कडल्यान प्लॉट घेतलो आनी 43 तो प्लॉट आसा तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आनी हेंचो आशिल्लो. तुवें अशें करूंक ना. आतां कोण डॅम्पोचे 2 प्लॉट आहा 11 विकल्या पळय तितले समज 1 कोटीक विकला 50 lakhs शूड कम टू EDC. ते दिवपूच ना. ते दिवंक जाय सगळे कोणे विकले आनी तांकां देर आर लीज. आतां स्पेसिसाचेर तो प्लॉट दिल्लो ताका धंदो करपाक अशें भाड्याक दिवन आमचेच गव्हर्मेंटा कडल्यानूच पयशे काडले. सो दीज आर फ्रॉड्स. दीज आर मेजर फ्रॉड्स एंड स्कॅम्स. तांकां सगळ्यांक हाडूंक जाय. तांकां इन्व्हेस्टिगेट करूंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श